I request Dr. Manisha to kindly give the Honorable Minister, Shri Vishwajit Rani sir. I request Janvi to kindly give the FDA Director, Madam Dr. Vandana, give the bouquet to Director DHS. Dr. Vandana Janvi to kindly give the bouquet to our Deputy Director DHS. To kindly give the bouquet to our Deputy Director DHS, Dr. Rupa Naik. I request Dr. Manisha to kindly give the bouquet to our STO. I request Dr. Manisha to kindly give the bouquet to our STO sir. I request Janvi to kindly give the bouquet to. I request Janvi to kindly give the Madam Dr. Rajnanda Desai to Health Minister, Madam Dr. Rajnanda Desai. I request Dr. Manisha to kindly give the bouquet. I request Advisor to Health Minister, Madam Dr. Geeta Deshmukh. Advisor to Health Minister, Madam Dr. Geeta Deshmukh. I request the STO sir to kindly direct all the dignitaries for the lamp lighting inaugural function. Direct all the dignitaries for the lamp lighting inaugural function. Okay. Okay. I request the Sarpanch of Usgaon Panchayat to kindly come on stage. I request the Sarpanch of Usgaon Panchayat to kindly come on stage. Sarpanch of Shiroda Panchayat to kindly come on stage. Sarpanch of Shiroda Panchayat to kindly come on stage. Sarpanch Shiroda Panchayat, I request kindly to come. I request kindly to come on stage. Village Panchayat secretaries from Shiroda Panchayat, if present, to kindly come on stage, or any punch members. Directorate of Panchayat, any official to come on stage. Moving forward. I request Honorable Health Minister, Vishwajit Rani, and all the dignitaries to kindly rise the IC posters on TV featuring the brand ambassadors for TV in the state of Goa.
Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Next on, I request our Honorable Health Minister, sir, to kindly give a Honorable Health as a token of appreciation to our brand ambassadors for appreciation to our brand ambassadors for TB elimination. I request sir to kindly give the memento. First to Madam Varsha Usgaonkar. First to Madam Varsha Usgaonkar. I also request sir to kindly give the memento John De Silva, sir. Also multiple efforts by the director of Bollywood making this promotional IC. I request the director from the Bollywood to kindly come on stage if present. I request Honorable HM sir also give the memento to this director of Bollywood, which has shot more than 20 promotional IC videos. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Moving forward. A TB Mukt Panchayat initiative was launched under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Out of 194 panchayats that have claimed for the TB Mukt Panchayat in the state of Goa, only two panchayats had passed the stringent criteria for achieving this status. We are pleased to honor this panchayat and the PHCs today. First of all, I congratulate these panchayats for achieving this award. And I now request our Honorable Health Minister to kindly this TB Mukt Panchayat certificate to the Sarpanch and Secretary of Usgaon Panchayat. It is imperative that catering of the panchayat. Now I request the health officer of Dharbandhara Panchayat, Satish Madkekar sir, to kindly come on stage and collect appreciation for achieving this status. I also request staff of Dharbandhara PHC to join sir in this occasion. Secondly, I call upon the Sarpanch of the Shiroda Panchayat who successfully achieved TB Mukt Panchayat status. I request our Honorable Minister sir to kindly give this award of the Shiroda Panchayat. I request the health officer of Shiroda PHC, Dr. Seema to kindly come on stage and collect certificate of appreciation for achieving panchayat status. Thank you very much, sir. As a part of an awareness campaign, the NTP-DHS in association with the Entertainment Society of Goa had hosted a state-level competition on reel ad films based on the themes of Panchayat and adult vaccination. We received more than 50 videos in both these categories. It is now time to distribute the awards of this competition. First of all, we will go to the reel making competition. And it's time we disclose their winners. The second consolation prize goes to Sri Yogesh Shirodkar. Kindly collect this award. Followed by the first consolation, Jude Lutz. I request our Honorable Health Minister to kindly give this award.
First of all, I request Madam Varsha Usgaonkar to give this award. The second consolation, Yogesh Shirodkar. First consolation, Jude Lutz Vaz. The third prize Amit goes to Amit Padite. I'm informed that Amit Padite is not present here. The second place Atharva Sargaonkar. Second place goes to Atharva Sargaonkar. It's time to disclose the first place secured by Shri Yuvraj Arondekar. First place to Shri Yuvraj Arondekar and team. Moving on to the L film category. Based on the theme of adult BCG vaccination. The second consolation was shared between one of them is Khokli by Omkar Naik. I request Sri John sir to kindly give this awards of second consolation by Omkar Naik. Also, the second consolation is shared by Satish Gaonkar. The first consolation goes to Dinadin Dha by Ashirwad Moving Images. The third place secured by Ashiche Kiran by Atharva Sargaonkar. Atharva Sargaonkar. Collecting the third prize, Atharva Sargaonkar. The second prize goes to BCG Ka Tikka by the Pixel Play production. Second prize goes to BCG Ka Tikka by Pixel Play production. And the first prize was secured by a movie named Second Chance by Karthik Karekar. We will shortly have the screening of these prize-winning reels and the ad films. Thank you very much, sir. I requested the dignitaries to kindly be seated. Under the guidance and the visionary leadership of our Honorable Health Minister for the state of Goa, Shri Vishwajit Rane sir, Goa state was the first in the country to launch an upfront net for the diagnosis of TB. Goa state was also the first state to launch the NCP culture to determine the outcome of TB patients. Also, Goa was the first state to launch the adult BCG vaccination study in South Goa. It is now time that we hear from our Honorable Health Minister, Shri Vishwajit Rane sir. I request Shri Vishwajit Rane sir to kindly come on stage. I request, before we go on to our Honorable Health Minister, I request our brand ambassadors to kindly have a word with us. I request Madam Varsha Usgaonkar to kindly share her thoughts on this day.
our Honorable Health Minister, Shri Vishwajit Bab Rani, a big name from Konkani film industry, Mr. John De Silva, other dignitaries on the dais, and of course my fellow Goans who are present in the auditorium. I welcome you all. नमस्कार. खरें म्हणजे हांवें हांगा कोंकणीनूच उलोवंक जाय अशें म्हाका दिसता, कित्याक हांव म्हज्या गोंयान आसा आनी प्रत्येक प्रदेशाची मातृभाशा खूब म्हत्वाची आसता अशें म्हाका दिसता. आनी ती उलयल्यारच ती फुडें वतली, नाजाल्यार ती थंयच थांबतली. श्री माधव गाड, गो गोवा बॉलिवूड, तशेंच स्वप्नील शेटकर हे म्हजे कडेन आयले फाटल्या वर्सा आनी ते म्हाका म्हणूंक लागले की अशें एक हेल्थ मिनिस्ट्री कडल्यान असो एक घाट घाला की ताजे टीबीच्या अवेरनेसा खातीर एड शूट जावपाच्यो आसात. ती कॅम्पेन आसा एक. आनी म्हाका खूब आनंद जालो की गोंय सरकारान म्हजो विचार केलो. कित्याक बऱ्याच वर्सां पासून आमी पळयतात की इम्पोर्ट केलें वता महाराष्ट्रांतल्यान हांगा टॅलंट. तर सगळ्यान पयलीं हेल्थ मिनिस्ट्रीचें हांव अभिनंदन करतां की हांवूच म्हणून न्ही, एक गोंयकार म्हणून ताणें म्हाका अप्रोच केलें. तशेंच श्री जॉन डिसिल्वा आनी म्हाका ही कॅम्पेन शूट करपाची एक संदी दिली. हाजे बद्दल हांव तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी तें करपाक म्हाका खूब आनंद जालो. आनी आतां जेन्ना हांवें ती दोनी ह्यो कॅम्पेन्स ताजे एक नक्षलान ते पळयले कशा पद्दतीन ते शूट जालां. कित्याक शूट करतना आमकां ताजी आयडिया येना कसो ताजो फायनल आउटकम येतलो. तर ती खूब इफेक्टीव जाल्या, प्रभावी जाल्या अशें म्हाका दिसता. आनी टू द पॉयंट, खूब रेलिवंट त्या विशयाक आनी त्या पद्दतीन ती शूट जाल्या. आनी म्हाका अशें दिसता की विश्वजीत बाबाक हांव सांगूंक सोदतां आनी सगळ्या हेल्थ मिनिस्ट्रीन ताजी जी टीम आसा तांकां सांगूंक सोदतां की ही फक्त एड शूट जाल्या, पूण ही घरान पावोवप हें हेल्थ मिनिस्ट्रीचें काम आसा. कित्याक ही एड शूट करून आमी खंय दवरतले, ते ड्रॉईंग रुमान दवरतले, आपल्या किचनान दवरतले, ती लोकां पर्यंत पावूंक जाय न्ही. प्रत्येक घरान ही कॅम्पेन पावूंक जाय, जाल्यारच ती यशस्वी जाल्या अशें हांव समजतलें. आनी तेन्नाच म्हाका आनंद जातलो. म्हाका ब्रेक जाय म्हणून न्ही, तर जर हांवें ती एड केल्या, खंयचोय आमी सिनेमा करतात तेन्ना आमकां अशें दिसता तो लोकां पर्यंत पावूंक जाय. केन्ना केन्ना तो पावना, कित्याक ताजो सब्जेक्ट लोकांक आवडना. पूण हातूंत न आवडपा सारकें कांयच ना. हो हावसफूल जावंकूच जाय. ही एड फिल्म हावसफूल करप हें तुमच्या हातान आसा. तर तुमकां हांव सगळ्यांक आवाहन करतां, हांव तुमकां विनंती करतां की तुमी ही एड कॅम्पेन, आनी ही एड कॅम्पेन तुमकांच न्ही, म्हाकाय ती लागू जाता. म्हजें आरोग्य हांवें सारकें दवरूंक जाय. प्रत्येकान आपलें आरोग्य सारकें दवरूंक जाय. कित्याक आरोग्यम धनसंपदा. आरोग्या शिवाय कांयच ना. आमच्या इंडस्ट्रीन सुद्दां लोक म्हाका म्हणटात तुवें अजून आपलें आरोग्य, तुवें हेल्थ सांबाळ्ळां. हय, हांवें सांबाळ्ळां, हांव सांबाळटां. हांव स्वताक एका ल्हान भुरग्या भशेन जगतां. कित्याक म्हाका कोण जगतलो? ती जबाबदारी हांवें म्हज्या घोवाचेर घालून उपयोग ना, म्हज्या फॅमिलीचेर घालून उपयोग ना. ती जबाबदारी म्हजी स्वताची. तर अशी प्रत्येकान स्वताची जबाबदारी म्हाका दिसता मनशांनी उखलूंक जाय. जाल्यारच आमी हेल्दी उरतलीं. आतां कोणाक स्मोकिंगाची हॅबीट आसता, खरें म्हणजे व्यसन बरें न्ही, पूण एकदां तें व्यसन लागलें की तें सुटपाक कठीण. तें तुमचेर स्वामित्व गाजोवंक लागता. तुका ताका सोडूंक जाय तरी तें तुका सोडना अशी अवस्था जाता. पूण तातूंत सुद्दां जरी कोण व्यसनी आसा, तातल्या तातूंत ताणें आपली हेल्थ सांबाळूंक जाय. कित्याक तें सोडप सुद्दां इतलें सोंपें नासता. तर म्हाका परत एकदां हेल्थ मिनिस्ट्रीक आनी विश्वजीत बाबाक खूब धन्यवाद, देव बरें करूं अशें म्हणून दिसता की तुमी आमकां ही संदी दिली. आतां विश्वजीत बाबा बद्दल सांगप म्हणल्यार हांव ताका बाबाच म्हणटा. कित्याक तो म्हजो प्लेमेट. ल्हानपणान जेन्ना बाब प्रताप सिंग
हे मिनिस्टर आशिल्ले, म्हजो बापूय मिनिस्टर आशिल्लो अच्युतराव उजगांवकार. तेन्ना आमी ल्हानपणांत, ते म्हज्या काय खूब ल्हान, पूण आमी ल्हानपणान एकामेकां बरोबर खेळटालीं. ताची भयण विश्वधारा, बाबा स्वता ते आमच्या घरा येतले आनी आज ते येदे व्हडले पोजिशनार आसात. हें पळोवन म्हाका खूब अभिमान दिसता की म्हजो एक प्लेमेट आज गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर. आनी येदी व्हडली कित्याक हेल्थ ही मोठी जबाबदारी अशें म्हाका दिसता. आनी ते स्वता आज जातीन ह्या कार्यक्रमाक हजर रावल्यात. ताका लागून एक ह्या कार्यक्रमाक एक कितें म्हणटा तें वजन आयलें. आनी तें आसूंकूच जाय आशिल्लें की ते यजमान होस्ट तांणीच हो सगळो घाट घाला. तर विश्वजीत बाब, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां की ही कॅम्पेन तुमी घराघरान पावयात. ताज्या खातीर तुमी पोस्टरां सुद्दां लावंक जाय अशें म्हाका दिसता. हेल्थ मिनिस्ट्री कडेन तितलें बजेट आसतलेंच आनी तें तुमी उपलब्ध करून दितले अशी म्हाका एक आशा आसा, विश्वास आसा. तर तुमी ही म्हजी विनंती आयकून घेवची. आनी ही ॲड जी आसा, कितें आसा, ॲड फिल्म आतां आमी पळयलें मोठ्या पेशन्सान. तें पळयतलो कोण? इतले पेशन्स कोणा कडेन आसा? ती चलतली. पूण जेन्ना पोस्टर आसता, प्रिंट मिडियान जेन्ना तें येता तेन्ना तें चड इम्प्रेस जाता, चड प्रभावी ठरता. कित्याक म्हजें जें जनरेशन आसा, आमचें जनरेशन, आतांचें जें जनरेशन आसा तें सोशल मिडियार आसता. पूण जें आमच्या सारकें जनरेशन आसा, आमच्या पयलींचें जनरेशन आसा, ताका प्रिंट मिडियाच आवडटा आनी म्हाका दिसता तो खूब प्रभावी आसा. आनी तर तुमकां हांव विनंती करतां की अशा तरेचे कॅम्पेन तुमी राबोवची एक 6 म्हयने तरी. आनी तशेंच थिएटरान जेन्ना सिनेमा लागता, खंयचोय हिट सिनेमा, ताजे पयलीं ही ॲड तुमी चलोवंक जाय. जाल्यार थंय जो फुटफॉल जाता, त्या थंय जे लोक येतात तो सिनेमा पळोवपाक, तेन्ना त्या निमित्यान ती ही ॲड पळयतले. आनी कोणाक जर ह्या रोगाची लागण जाल्ली आसा तें आपल्याक खबर आसता. थोडे जाण लिपोवंक सोदता आपली हेल्थ, नाना नाना कोणाक कळूंक जायना, बरें आसा. पूण तुमी गुप्तता राखात, पूण स्वता ताजे पासून वंचीत रावं नाका. कित्याक ट्रिटमेंट तुमकां फ्री मेळटा, हांगा पयशांचो प्रश्नच ना. त्या खातीर जो पयशे खर्च करूंक शकता आनी जो करूंक शकना, ताजे खातीरूय हेल्थ खातें तुमच्या खातीर हांगा तयार आसा. तर म्हाका दिसता ती संदी प्रत्येकान घेवची, इतलीच हांव विनंती करूंक शकता. हाजे फुडें आनी हांव कितें उलोवं. तर परत एकदां हेल्थ खात्याचें हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, तांची टीम सगळी. आनी तशेंच प्रत्येक जाण हांगा निरोगी उरचो अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. कित्याक एकदां रोग लागलो की तो आपल्या शरिराक पोखरूंक लागता. तो रोग लागूंकच दिवं नाकात. शक्यतो बरो आहार घेयात. तें हांवें तुमकां सांगपाची खरी गरज ना, पूण केन्ना केन्ना गरज पडटा. कित्याक आपलेंच हेल्थ आपूण केन्ना केन्ना निग्लेक्ट करता, ताजे कडेन दुर्लक्ष करता. तर तशें दुर्लक्ष करूं नाकात. विशेशता सगळ्या बायलांक म्हाका हें सांगन दिसता. कित्याक महिला वर्ग असो आसता की स्वता कडेन केन्ना केन्ना आमचें दुर्लक्ष जाता. तशें दुर्लक्ष जावंक दिवं नाका. त्या बाबतींत स्वार्थी जायात अशें हांव म्हणन. कोणें तुमकां स्वार्थी म्हणलें जाल्यारय हरकत ना. स्वताच्या आरोग्या खातीर हेल्थ स्वार्थी जावप हातूंत कसलीच चूक ना. तर प्रत्येक जाणाक आरोग्य मेळचें. कित्याक पयशे आज येतात, फाल्यां वतात. आरोग्य तुमच्या बरोबर सदांच उरतलें आनी तुमकां सगळ्या गोश्टींचो आनंद त्या आरोग्याक लागूनच मेळटलो. म्हणून आपलें मन जर आनंदी उरूं जाय जाल्यार आपलें आरोग्य बरें जाय. तर तुमकां सगळ्यांक हांव बऱ्या आरोग्याची कामना करतां देवा कडेन. आनी हाज्या पेक्षा कांय उलयनात. म्हजें जें काम आसात आज पर्यंत तुमी गोड मानून घेतलां. एका हाका प्रेरीत जावन एका स्वप्न पळोवन हांव महाराष्ट्रांत गेलें. आज गोंयान एक वातावरण आसा, पोशक वातावरण सिनेमा खातीर. तेन्ना तें नाशिल्लें. आज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा जाता. तुमकां बरे बरे सिनेमा हांगा पळोवंक मेळटा. पूण तेन्ना तें मेळनाशिल्लें म्हणून म्हाका मुंबय वचचें पडलें. आनी देवाक लागून आज जें थोडें फार यश म्हाका मेळ्ळें तें मराठी सिनेमाक लागून, हिंदी सिनेमाक लागून. आनी हांवें कोंकणी सिनेमा केली. अजून हांवें कोंकणी सिनेमा करपाचें म्हज्या मनान आसा. बरे जर सिनेमा आयले जाल्यार हांव करतलें. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच माधव गाड आनी स्वप्नील शेटकर हांणी जी सुंदर ॲड शूट केल्या तांचें हांव परत अभिनंदन करतां. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. मॅडम वर्षा, तुमचे खूब खूब आभार. तुम्ही मना काळजांतल्यान मांडिल्ल्या विचारांचेर आमी नक्कीच वावर करतले. फुडले सुवातेर हांव मागता
श्री जॉन सर हांच्या कडेन की तांच्यांनी ह्या दिसा आपले विचार आमच्या फुड्यान दवरचे. श्री जॉन सर. सगळ्यांक देव बरें सकाळ दिवं, देव बरो दीस दिवं. माचयेर आसलेले माननीक हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, आमचे गोंयचे नखेत्र जे बॉलिवूडान परजळलेले मॅडम वर्षा उसगांवकार, डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ आनी म्हजो इश्ट स्वप्नील शेटकार आनी माधव गाड. पयले सतीर हांकां हांव काळजाचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ही एक संदी दिली एक बरें काम करूंक, एक अवेरनेस. म्हाका भाव भयणांनी, म्हाका दिसलेलें की TB ना म्हणून, हें खूब आदलें दुयेंस गेलें म्हणून. पूण जेन्ना हें एड करूंक लागलो तेन्ना जायतो लोक ही दुयेंसां लिपयतात. लिपोवन कांयच फायदो ना. जायते फावट पोस्टर पासून पळयलो जाल्यार तरी पूण लोक फुडें सरना. तेन्ना आमची लायक ए गूड सिटीजन, एक बरे नागरीक कशे जे कोण नेणार आसात तांकां अवेर करप. बाबा तूं वच, टेस्ट करून घे, सगळें फ्री आसा, टेस्ट फ्री, वखदां फ्री. आनी 2025 म्हणल्यार ही TB आमी खरेपणीच नोपयत करून उडोवया. सो हांव समजतां तुमी आमच्या सांगाताक सगळे दर एक नागरीक आदार दिवन हें जें सोपण आसा हो जो एक स्लोग आसा 2025 म्हणल्यार काबार नोपयत, हें आमी करूंक वावरुया. हेंच सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां काळजाचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Thank you very much, sir. सॉरी, हांव तुमचो मातसो आनी वेळ घेता की हाजे पयलीं सगळ्या सरपंचांक हांगा सर्टिफिकेटां दिल्ली आसा TB मुक्त केल्ले बद्दल ती गांवां. तर तातूंत बऱ्याच जाणांचें हांव अभिनंदन करता जांकां हें सर्टिफिकेट मेळ्ळां. कित्याक हाज्या खातीर एक मेहनत लागता आनी तातूंत उसगांवचें नांव आयलें म्हणून हांव विशेश हांगा आयलें. कित्याक हांव स्वता उसगांवचें म्हणून तांचें अभिनंदन करूंक हांव विसरलें. सगळ्यांचेंच अभिनंदन, पूण आपलो गांव आसतकीर एक वेगळो आनंद जाता. आनी तांकां जांकां ज्यांनी सर्टिफिकेट मेळ्ळा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हांगा समाधान मानून रावूं नाकात की हांगा आज TB मुक्त जालें पूण हो स्टेटस ते चेंज जाता केन्ना. तो जावं जायना, चेंज जावं जायना तो स्टेटस. तो TB मुक्त स्टेटस तसोच उरूं जाय, इतलीच हांव तुमकां विनंती करतां. Thank you very much, madam. Just a brief note, a TB Mukt Panchayat initiative will go on every year, and every year in the month of January, each Panchayat will have to state the claim passing through the 6 stringent criteria. This year also, this TB Mukt Panchayat initiative is ongoing. It is now time
consolation is shared. आयज त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज Let me hear देशांतल्यान from our आमी जेन्ना Honorable Health पळयता Minister की for त्यांच्या the state of माध्यमांतल्यान Goa, जर कितें Shri messaging Vishwajit Rane sir. काय तरुण पिढी जेन्ना पळयता थंयसरूय माध्यमांतल्यान जर कितें मॅसेजींग व्हरपाक काय तरुण पिढी एकदम काय खंयचेय विशय आसल्यार ते व्हरपाक आमकां एकदम तेंच्या माध्यमांतल्यान